नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। खोल्ले रेल्वे पुलाकडेन हिट अँड रन कारीन धपको दिल्ल्यान रस्त्यान चलत वचपी दादल्याक मरण, निष्काळजीपणान गाडी चलयल्ल्यान चालक आड गुन्यांव दाखल। एकोशी समीर बारा लागसरच्या न्हंयेत सापडली एका बायलेची कूड, पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड धाडल्या जीएमसी। कुडीची पटुना वळख, पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। नामनेचे अभिनेते गोवर्धन असरानी संवसाराक अंतरले, सोमारा सांजे गंभीर दुयेंसान आयिल्ले मरण, 84 वर्सां पिरायेचेर घेतलो निमणो श्वास। अंबावली खोलाच्या खाडयेत कायाकिंग करपाक सुरवात, देश विदेशी पर्यटकांची कायाकिंग करपाक पडटा गर्दी, पागी आणि एसटी समाज मिळून करतात कायाकिंगाचो व्यवसाय। वास्को मंगूर हिल वाठारात एका फ्लॅटात जाली चोरी, फ्लॅटात घुसून चोरट्यांनी फारायले वाटत 8.5 लाखांचे भांगर, पुलिशेचो तपास सुरू। आणि मडगावात गावठी भाजी विकपी भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार ना शेड, संबंधित प्रशासनान दिवची शेड वा कायमची सुवात, भाजी विक्रेत्यांनी केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। खोडले रेल्वे पुलाकडेन एका कारीन धपको दिल्ल्यान खोडलेच्या मनोज काणकोणकार या 39 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले। कारीन दादल्याक धपको दिवन घडणूक थावेल्यान पळ काडलो। ह्या अपघातान दादलो गंभीर जखमी जाल्लो। उपरांत ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्लो, मात जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयले। निष्काळजीपणान गाडी चलयल्ले खातीर पोरणे गोंय पुलिसांनी चालक आड गुन्यांव नोंद केला। एकोशी समीर बारा लागसार आशिल्ल्या न्हंयेत सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका थळाव्याक ह्या बायलेची कूड न्हंयेत उफेताना दिसली। हे विशीं त्या थळाव्यान पर्वरे उजो पालोवपी दळ तशेंच पुलिशेक कळीत केले। उपरांत ह्या बायलेची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या। कुडीची वळख पटूंक ना, पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। सकाळी घडली, कोण तरी फुलां काडपाक गेल्लो न्हू, तेणें पयली डेड बॉडी ती। मागीर ताणें रिपोर्ट केली ना, पुलिशेक फोन मारला हांगेली, पुलीस येयले मागीर। कितले दीस जाले डेड बॉडी? सुमार गेल्लो फुलां काडपाक 2:30. आणि पुलीस केन्ना कशी येयली? पुलीस येयले, रोखडे येयले पुलीस। फ्राय ब्रिगेड येयली। टायमींग कसो? येयले 7 म्हटल्यार येयला ते। 7 म्हटल्यार आणि कितल्या टायमान डेड बॉडी काडली? ते थंयसून तेंच्यांनी थंय येवचें वर्सा आतां 9 जाली। 9 म्हटल्यार गेले ते मागीर। डेड बॉडी म्हणल्यार कशी असली? कवर जाल्ली सगली फूल आख्खी, आनी कटूय हाडलो हांगा बेडा कडेन। आणि वास मारता तो, वास मारता। 4-5 दीस जाले आसतले तेका। नामनेचे अभिनेते गोवर्धन असरानी संवसाराक अंतरले। फुफ्फुसाच्या गंभीर दुयेंसाक लागून तांकां जुहू हांगा सल्ले खाजगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। तेन्ना उपचारा वेळार तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा। 84 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो। शोले फिल्मात झेलराची भुमिका करपी नामनेचो अभिनेतो तशेंच हास्य सम्राट म्हणून ते फामाद आशिल्ले। शोले सयत बावर्ची, नमक हराम, मेहबूबा, चुपके चुपके, अभिमान, रोटी, छोटी सी बात अशा जायत्या फिल्मांनी तांणी काम केलां। तशेंच आज की ताजा खबर बालिका वधू सिनेमां खातीर तांकां फिल्मफेअर पुरस्कारूय फावो जाल्यात। वास्को मंगूर हिल वाठारात एका फ्लॅटात चोरी जावपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोर मुखेल दारांतल्यान फ्लॅटात घुसले कय। ह्या चोरांनी भांगराची 2 कांकणां, मंगळसूत्र, 2 मुदयो, कानातली तशेंच 2 घडयाळी मेळून वाट्ट 8.5 लाखांचो मालवस फारायल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात पुलिशेचो तपास सुरू आसा। मडगाव पुलीस स्टेशना सामकार काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली बायलां गांवठी भाजी विकपाक बसतात। मात तांकां बसतलो जाल्यार सादी शेड लेगीत ना। वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसात सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात। देखून संबंधित प्रशासनान आमकां शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी ह्या भाजी विक्रेत्यांनी केल्या। पळयत पुराय बातमी।
मडगांवां फाटलीं 30 ते 40 वर्सां जालीं काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतलीं गांवची बायलां गांवठी भाजयो विकपाक बसतात. गांवठी कणगां, आंबाडे, घोसाळीं, तवशीं ह्या सारकिल्ल्यो हेर भाजयो घेवन ती मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार विकतात. मात ह्या भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार बरी सुवात तशेंच शेडीची वेवस्था ना. वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसांत सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात. हेच धंद्याचेर ही बायलां आपलो घराबो चलयतात. देखून संबंदीत प्रशासनान तांकां भाजी विकपा खातीर शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी भाजी विक्रेत्यां सयत प्रतिमा कुतिनो हांणी केल्या. आमी आतां बसपाक लागल्यात 40 वर्सां जालीं. मागीर आतां पळय आमी म्हणजे गांवठी म्हणून न्हू मोगी, मागीर कणगां, घोसाळीं, तवशीं सगळें तिकट तितलें हाडटा पोटाक बसून मोटे. मागीर तेका लागून न्हू आमकां खंय जाल्यार म्हण एक न्हू लुगार तें दिवन न्हू आमी बसपाक काबार करूंक जाय आमकां. नाल्यार न्हू जावपाना आमगेले अशें करून चार म्हणटा केन्ना म्हळ्यार सकाळीं 7 पावता आमी. 7 ते 2 म्हळ्यार न्हू आमी बसता आनी एक काबार जायना जाल्यार न्हू एक सांजची मेळ उरता. खंयचे येता तुमगे चडशी बायलो? आमी गोड्यावाळ, बेनुडे, वासरय, मागीर आनी बाकी पळय सुदोळे, खड्डे, बेनुडे मागीर जायते लोक येता अशे. गांवठी सगळें सामान तुमगे गांवठी? गांवठी तांदूळ तांदूळ सगळे आमी पिकय तितलें हाडटा. आमी आसा सारकें मडगांव न्ही मडगांव टावन पुलीस स्टेशन आसा पळय ऑफीस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफीस आमची मडगांव पुलीस स्टेशना ऑपोजीट आयले न्ही बस स्टँड आसा बस स्टँडाचेर न्ही मुखार तुमी पयला आसतलें हांगा सारकें ऑपोजीट पुलीस स्टेशन हांगा 25-30 बायल्यो पळय सगळ्यो मोरपिल्ला, काणकोण, केपें साकून येता हांगा गड्यावळ सगळ्या कडल्यान येता ती आनी दे काम. आनी पळय हें जें आसा न्ही चिरको हाका म्हणटा चिरको हो तुमकां न्ही हॉर्टिकल्चराचे गाड्याचेर मेळपाना ना मार्केटी मेळपाना. हो चिरको ही माडी ह्यो भाजयो ह्यो पौश्टीक भाजयो ह्यो कितें कितें विकतात पळय ह्यो हातीन आपल्या विदावट एनी कॅमिकल्स न्ही रोयतात. तितूंत कणगां आसात, तितूंत गांवठी घोसाळी आसा, गांवठी तवशे, गांवठी दुदी आनी मागीर तुजे आंबाडे हे सगळें जें आसा पळय हें पौश्टीक इट इज व्हेरी गूड. हितूंत सगळें आमकां मेळटा. ह्या बायलांकूय वायट न्ही कितें जाणा ह्यो आमच्यो नीज गोंयकार ह्यो एक्चुअली दे आर कम फ्रॉम द सॉयल. ह्यो डिफरंट समाजाच्यो ह्यो धरतींतल्यान आयल्यो ह्यो ओरिजिनल आमच्यो नीज गोंयकार बायल्यो. वायट दिसता म्हणल्यार हांकां कांयच गव्हर्मेंटान आमचो विचार करूना. हांकां खंय एलोकेट करचें तें कांयच विचार करूना. कारवार आनी बेळगांव साकून भाजी हाडटा तांकां बरे हॉर्टिकल्चराचे गाडे दितात सारके तांकां हॉर्टिकल्चराक गाडी दिल्ली आसा ते आपले धंदो करतात. पूण हेंची कितें ह्यो बायल्यो ज्यो आसा पळय ह्यो हावजवायफ हांव म्हणटाय जे हावजवायफ काम इंडिपेंडंट लेडी 4 ती उठता खंय 4 उठतात आपल्या घरा कडेन स्वयंपाक करतात रांदतात सगळें करतात आनी मागीर ती 5 म्हणल्यार पावतात आनी ते रातचे 6 देखून हांगा आसतात. ते आपली कितें रांदता पळय सकाळीं उठून तुमी चिंता की न्हिदता कितले टायमार आसतले भुरग्यांक वाचता कितले टायमार आसतले इतलेच ते त्रास घेता. हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन दीस आर द लोकल वेंडर्स लोकल वेजिटेबल हे आमच्यो भयण्यो त्यो गोंयच्यो हांकां खंय तरी म्हाका दिसता प्लेस एलोकेट करपाक जावं ते एसपीडी करपाक जाता मार्केटाक करपाक जाता गांधी मार्केटाक करपाक जाता. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार मायग्रंट्स आसा पळय तांची पोटली घेवन चड जाता पूण आमची नीज गोंयकार कोणाक हक्कान दिवपाक जाय पूण दे आर डिप्रायव्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. परवरी मॅजेस्टिक हॉटेला लागसार ट्रकाचो स्वय अपघात जालो. सोमारा मध्यान राती 1च्या सुमार हो स्वय अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ट्रकाचो धपको बसून 2 लायटीचे खांबे तशेंच दुर्गाचें लुकसाण जालां. ट्रक चालकान कागाळ नोंद केल्ल्याची सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. हे रात्री 12:30-1च्या दरम्यान ॲक्सिडेंट झालेला आहे इथं. सकाळी बघितलं मी 5:30 वाजता तेव्हा सुद्धा. तर आमचं हे ब्रह्मकुमारी संस्था आहे. आम्ही इथं समाजसेवा आध्यात्मिक कार्य करतो आणि बोर्ड जो आहे तो आम्ही लावलेला होता तो डॅमेज झालेला, वॉल कंपाऊंड केलेला आहे आणि खूप
नुकसान झालेलं आहे. रात्री मोठा खूप आवाज आला आणि रस्त्यावरचे 2-3 लाईटीचे पोल गेलेले आहेत. सगळी लाईट गेलेली आहे. त्याच्यासाठी आता लवकरात लवकर दुरुस्त झालं तर बरं. गोव्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. सिल्वानगर फोंड्या एका भिरांकूळ अपघात घडलो. एका 8 वर्साच्या सांजफेऱ्याच्या चलयेक गाडये पोंदां चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गाडयो रस्त्यार आसता आनी रस्तो नेरो आसा, झाडां कापलेलीं ना. तर वायट घडलें आनी म्हाका दिसता रस्तो बरूंच आसा हांगा. कंपाऊंड वॉल अशी रस्त्यार आसल्या कारणान कितें तरी मे बी चलयता तेन्ना चालकाची कितें तरी चूक घडली आसतली. जस्ट आमी हांगा पळोवपा आयले, हॉस्पिटलानूय गेल्ले आतां आयडी हॉस्पिटलान. बॉडी पोस्टमार्टमाक त्या भुरग्याची ती कडेन उलयल्या तुवें सांगलें जाता तितके बेगीन पोस्टमार्टम करून बॉडी तेंच्या फॅमिली कडेन दिता. तर लोकल भुरगीं ते हय हांगाच तो मौलाना म्हण आसा, तो हांगा रावतालो आनी ताजे चली ते 8 वर्साचे. वो आतां कोण चलयतालो बीन ताका कितें डिटेन केला पुलिसांनी, अरेस्ट केला? ना म्हाका अजून खबर ना, पूण तो म्हाका दिसता आपूण जावन गेला थंय. आयडी नाशिल्लो खंय उपस्थित, तसो काय तो गेल्लो ना. आनी तेजे आतां कितें सोपस्कार जातले. आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार आज सकाळी 11 सुमार सिल्वानगर हांगा एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान एक बारीक चली जी मुस्लीम समाजा ती हांगा एक्सपायर्ड जाल्ली आसा. हेजी कारण जावपा अशें की ती चली जी आसा ती आपली फ्लॅटांतल्यान सायकल घेवन भायर सरताले, चलोवपा खातीर रस्त्यार येताले आनी ही जी गाडी आसा तो सायडीच्या थंयच एक लागीं फ्लॅटार रावतालो. हो जावन साकोडेच जावन आसा, तो फोंड्या रावतालो. तो आपली घर वचपा खातीर ती गाडी घेवन वयर येतालो. तेजी गाडयेक ते आपटले आनी ते पडले आसतना ताका ते तकलेक मार लागला आनी तेजो अपघाती निधन जाल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी पंचनाम केला आनी अदीक तपास चालू आसा. तेजो जो चलयेचो मृतदेह आसा तो पोस्टमार्टमा खातीर हांगा मडगांव धाडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. लक्ष्मीपूजन उत्सवाच्या फाटभुंयेर दिवचलच्या बाजारात फळांक भाव आयला. सध्या दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात फळां उपलब्ध जाल्ली आसा. लक्ष्मीपूजन उत्सवा वेळार दुकानांसयत चडशा घरांनी लक्ष्मी देवीची पूजा करतात. लक्ष्मीपूजन म्हणटकीच फळां जायच, देखून फळांक मागणी आसता. फळां खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास फळ विक्रेत्यांक आसा. लक्ष्मीपूजनाक दिवचलच्या बाजारात 4 टन फळां खपतात असो विक्रेत्यांनी दावो केला. आणि रेट वाढल्यात काय? पण डिमांड असता पण फाल्यां लोक येतले न्हू. फाल्यां लक्ष्मी पूजा पण दिवचलच्या सगळ्या बाजार म्हाका एक सांग, दिवचलच्या बाजारान कितलो टन येता लक्ष्मी पुजनाक लागून? पण एक 2-3 टन आता तुमकां गिरायक केन्नाच्यान जातले? पण रेट नॉर्मल आहा. कुडचडेच्या जी-सुडा मार्केटात उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागीं विक्रेत्यांचे सुमार 22 दुकानांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. सोमारा फातोडेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळ तशेंच ह्या वाठारांतल्या थळाव्या तरणाट्यांनी उजो नियंत्रणात हाडपाक मजत केली. उजो कसो लागला हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
काल 2 सुमार आमी थंयच आशिल्ले नरकासूर पळोवपा येयल्ले आशिल्ले. सडनली फायर ब्रिगेड कोण कंप्लेन केली उजो पेटला म्हणून 2 अडेज सुमार फायर ब्रिगेड येयली म्हळ्यार आमकां फुल उजो लागलेलो सामको ऑलमोस्ट 80% शेडांतले 80% जालेले मेन म्हणल्यार. आनी कितें जालें कांयच खबर ना कोण म्हाका शॉर्ट सर्कीट जालें कोण कितें जालें कन्फर्म ना अजून कांयच हें मेळना पूण 80% हांगा लॉस जाला ऑलमोस्ट. पूण म्हाका उलोवपा सुद्दां येना म्हागे वेपार भरपूर आनी आमी सगळीं फूल लॉस सामकी अशी अंदाज करपा ना. म्हळ्यार आमी दिवाळे खातीर वेपार हाडलेलो पान सुपारी चुनो आमाडे एप्पल सगळें पंचफळां म्हळ्यार आमी आयज आनी फाल्यां थंय इकून वचपा आशिल्लीं आनी आमी दिवाळे अशें हेका लागून आनी आमगे फाटल्यान फुडल्यान कोण ना आमकां हेल्प करपाचो. आमी हांगा आतां 25 वर्स जालें हेंच करून हांव पोट भरता. मागीर भरपूर फुलां आसलेलीं सगळें सामान आसलेलें आनी गुंतून दवरलेलीं 10,000 फुलां घेतले काल हांवें सगळें हांवें घर व्हरों पडटा म्हणून हांगाच दवरलेलीं सगळें गेलें मागीर लुकसाणी भरपूर येयली म्हाका. कसो लागलो उजो कितें खबर आसा? ना आमकां कांय खबर ना आमी घर गेले न्हू 2 सुमार 2 अडेज आमी काय नासलें आमी आतां सकाळीं येयली न्हू. तुका कितले लॉस जाला कितले हजाराचे लॉस भरपूर जाला. एक्झॅक्ट कारण खबर ना पूण आज जेन्ना सगळे लोक दिवाळी मनयतात जाल्यार ह्या स्ट्रीट वेंडरांच्या बाबड्यांचेर एक काळ आयला आनी तांचे बाबडे दिवाळे जायतात. कारण जे सामान तांणी दिवाळे लागून म्हणा लक्ष्मी पुजनाक लागून 1-2 दीस म्हणून सामान हाडिल्लें त्या सामानाचे सगळे गोबर जावन गेला. कितें जालें उजो लागपाचें कारण कांय खबर ना तातूंत मनीस हानी जावना हें नशीब म्हणपाचें. आनी आतां जें ताणें सामान जें हाडलां तें आतां ताणें थोडेंशें उरलां तें खंय विकपाचें खंय वचपाचें हो तांचेर प्रश्न पडटा. कारण एक सायडीन दिवाळी आनी एक सायडीन धंदो दोनीय जेन्ना एक बरोबर प्रॉब्लम येता तेन्ना तांचेर असो आकांत आयला की बाबा ताणें करपाचें कितें. सो म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन फाल्यांचें जाल्यार फाल्यांच तांकां कितें म्हणटा तें कम्पेन्सेशन सुरवातीक पयलीं दिवचें आनी तांचें जें कितें नुकसाण जालां ती नुकसाण भरपाई तांकां दिवची. लॉस म्हाका दिसता कांय न्ही म्हणल्यार 20 जाणांची 20-21 जाणांची कितें लॉस जाला म्हणून तलाटीन रिपोर्ट कितें केला पूण एक मनशाचें कांय न्ही म्हणल्यार लाखभर तरी नुकसाण आसतालेंच. कारण ती जें सामान हाडटा आज तूं सांगलां तशें दिवाळी आनी लक्ष्मी पुजन 2 दीस आसा एका दिसा आशिल्लें जाल्यार आनी चड आसता तें सामान. सो 2 दिसांक लागून ताणें पळय सामान हाडिल्लें थोडें फाल्यां हाडपा आसतालें एखादी तें तांचें लॉस जालां पळय लाखभर रुपयाचें एक एकट्यालें कांय न्ही म्हणल्यार आसतालें दिसता. पण खंय तरी उजो लागलो आनी म्हाका दिसता त्या उज्यान भरपूर मोठो पेट घेतलो. कारण हांगा काल नरकासूर कॉम्पिटिशनूय आशिल्लें आनी सगळे लोक जागे आशिल्ले ताका लागून म्हाका दिसता खूब मोठी हानी जावपाची खंय तरी सावरली गेली नाजाल्यार आख्खी जिसोडा मार्केट काल पेटोवन उठतलें आसलेलें. सो टायमार म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडे येवन हेजेर उज्याचेर कंट्रोल हाडपाक यशस्वी जाले ते आनी तेंच्यांनी काम बरें केलें अशें म्हणून लोकल वेंडर आशिल्ले ते बसताले. तांचो जो व्यापार आशिल्लो जो दिवाळेच्या निमित्तान ते वार्षिक ते हांगा घेवन बसता तेंची मोठी हानी जाल्ली आसा आनी प्रत्येकाक खूब नुकसाणूय जाल्लें आसा. आनी कारण हे लोक जे आसा बसता हे आमचे स्वता कुडचड्याचे ग्रामस्थ आसा जे आमी तांकां सांगलां उलयले आमी तांचे कडेन तांकां जाता तितली आमी मदत करतले आनी तांकां परत तांचो वेपार तेंचो धंदो मुखार परत चालू करपाक लागून आमी जाता ती मदत करपाची आमी तांकां आश्वासनूय दिलां आसा. आमकां दोन जावन 48 मिनटांनी कॉल आयले रातचे की ते वेंडर्स मार्केटाक उज लागला अशें म्हणून. आमी विथीन नो टायम एक 4-5 मिनटांनी थंय पावले. तेजे पयलीं आमचे नरकासूर बंदोबस्ता आमची दुसरी गाडी आसली बंदोबस्ता ती गाडी पावली थंय आनी आमी पावले. पयल्या व्हडलो उजो पेटलेलो मागीर आमी एक 20 मिनटांनी सगळें टोटल कवर केलें आनी उजो सामको क्लियर केलो एक्सटिंग्विश केलो. आनी लोकांचें लॉस खूब जाला पूण एक्झॅक्ट एस्टिमेट कितलो तो आमकां कांयच खबर ना अजून. तें आमकां कांय खबर ना कसो उज लागलो कित्याक लागून लागलो तें कांयच खबर ना आमकां. 20 तारखेच्या 2 जावन 48 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की जी सुडा मार्केट आसा थंय फायर जाला. त्या जाग्यार थंयच लागीं आमची बंदोबस्ताची गाडी आशिल्ली नरकासूर कॉम्पिटिशना खातीर. इमिडिएटली ती गाडी थंयच्यान टर्नआवट जाली आनी रोखडीच फायर स्टेशना वयली गाडी आमी टर्नआवट केली. सो दोनूय गाडयेन इफेक्टीव टर्नआवट केलो. बरो प्रॉम्प्टली आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जी शॉपां आसा ती सेव करपाक पावले. अरावंड 20 शॉपां सुमार त्या फायराक भितर फुल्ली गटेड जाल्लीं आसा आनीक फायर सर्विसाक एक यश आयिल्लें आसा जें म्हणजे अरावंड 30 शॉपां जीं आसा ताज्या सायडीन दे आर कनेक्टेड आनी ती तेंची प्रॉपर्टी आनी ती शॉपां आमी सगळीं सेव केल्लीं आसा.
गोंयच्या लोकांच्या बऱ्या फुडारा खातीर विरोधकांनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ली. पक्षामतले मतभेद विसरून सगळे पक्षी फुडारी एकठांय आयल्यात. ह्यान पयलीं जे घडलें तें घडलें. आतां आमी गोंयकारां खातीर हो एकचार तिगोवन दवरतले अशें विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलें. फातोड्याची कृष्ण विजयोत्सव कार्यावळीत विरोधी फुडाऱ्यांनी हातांत हात घालून एकवट दाखयलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या लोकांक बरी दिवाळी मेळपा लागून नरकासुराचो वध जावप गरजेचो आसा. देखून विरोधकांनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ली अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलें. गोंयच्या फुलकारांक आनी ल्हान धंदे करप्यांक बाजारात जागो नासता. ह्यान पयलीं आमी एकामेकाचेर खर टिका केला, पूण हो राजकारणाचो एक वांटो आशिल्लो. मात आतां प्रश्न गोंयच्या अस्तित्वाचेर आसा. देखून विरोधी पक्ष सगळे एकठांय जाला अशें विजय ह्या वेळार उलयतालो. दिवाळी गोंयकारांक बरी येवची ह्या वर्साच न्ही, पूण फुडाराक फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आनी नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा, ते पडते हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकाराक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा. तोच फॉर्म्युला पर्संटेजीचो फॉर्म्युला ना वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा. तो मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. गोंयच्या हिता खातीर आपापसातले मतभेद विसरून सगळे एकठांय जाल्ले आसा. 33% आड 66% हो जैत मेळोवपाचो सोपो फॉर्म्युला आसा. खंयचोय राजकीय पक्ष सगळ्या मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाक शकना. विधानसभेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष म्हूण एकठांय जाता. तशेंच आमी सभागृहा भायर लेगीत एकचार दाखयल्लो आसा. कोणाकूय दिसता आपलो पक्ष पातक करता जाल्यार ताणें तो पक्ष सोडचो अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलें. खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा. आनी खुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळ्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय
की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे हे 33 नारकासूर गोंय पेटोयन उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मध्ये थोडे नारकासूर आहे तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जायना आनीक तुमी चिंतपाक जाय गोंय जरी तर आमी राखतले लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तेंकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मध्ये फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जालोलो आसा. गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघान सध्या तरी कॅपॅसिटी ना. पण आमचे मध्ये एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. दिवाळी सण उजवाडाचो आपुलकायेचो. ह्याच आपुलकायेन समेस्त गोंयकारांक मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांच्या वतीन दिवाळीची उर्बेभरीत परबी. ओनूची दिवाळी तुमकां आणि तुमच्या घरच्यांक उमेदीची, भरभराटीची आणि प्रसन्नतायेची जावं. समेस्तांक दिवाळीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी दोतोर स्नेहा भागवत, उपाध्यक्षा महिला मोर्चा, भाजपा गोंय प्रदेश. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. ह्याच आपुलकेन गोंयच्या समेस्त जनतेक आणि कुडतरी मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबी. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.